लायटीचो शॉक लागून लायनमॅन हेल्पराक मरण येवपाची घडणूक अस्नोड्या वाठारांत घडली। मरण आयिल्लो तरणाटो कर्मचारी मावळिंगे वाठारांतलो आनी ताचें नांव मंथन आरोसकार अशें आसा। तो दिवचलच्या वीज कार्यालयाचो कर्मचारी आशिल्लो। मजगतीं वीज खात्याच्या बेपरवायेक लागून ह्या कर्मचाऱ्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। उदरगतीक उर्बा दिवपा सयत विकसीत भारत 2047चे उद्दिष्ट साध्य करपा खातीर एक देश एक वेंचणूक हो बदल पूरक थारतलो। देशांत एकाच वेळार वेंचणूक जाल्यार उदरगत तशेंच सुशासनाचेर लक्ष केंद्रीत करप सरकाराक शक्य जातलें। हाका लागून गोंयकार आनी गोंय सरकाराचो एक देश एक वेंचणूक संकल्पनेक पुराय तेंको आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ईडी म्हळ्यार अंमलबजावणी संचालनालयान कोटी रुपयांच्या बँक रिणाची फटवणूक आनी पयशे लुटपाच्या प्रकरणात व्हड कारवाय केल्या। लील इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनीचो प्रमोटर भरत राज पुंज आनी हेर सहकार्या आड ईडीन तात्पुरती 112.90 कोटी रुपयांची स्थावर आनी जंगम मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या। जप्त केल्ल्या मालमत्तेत गोंयांत सयत देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतली मालमत्ता आनी अमेरिकेंतल्या टेक्सासांतले एका रेजिडेन्सी घर हांचो आस्पाव आसा। कानोळे दर्यादेगेर दुर्दैवी घडणूक घडली। उत्तराखंडाचो 25 वर्साचो तरणाटो दर्यांत बुडलो। व्हड ल्हार आयिल्ल्यान ल्हारांनी ताका ओडून खोल दर्यांत व्हेलो। हे घडणुकेची म्हायती ताच्या इश्टांनी पुलिसांक दिली। उपरांत थंय आशिल्ल्या लायफ गार्डांनी सोद मोहीम सुरू केली। उपरांत रोखडीच ताची कूड शिकेरीच्या कालामारीक मेळ्ळी। बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव शाहीद अफ्रिदी। तो उत्तराखंडचो तरणाटो आसा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंय विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात किडी मेळिल्ल्या प्रकरणात संबंधीत कंत्राटदाराक निलंबीत केला। तशेंच ताका ब्लॅक लिस्टात घालून ताचे कडल्यान दोनूय मेस कॅन्टीनाचे कंत्राट काढून घेतले। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपा खातीर खासा समिती नेमतले अशी माहिती गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार सुंदर धुरीन दिली। शुक्रारा भारतीय जनता युवा मोर्चान रजिस्ट्रार कार्यालयात आंदोलन करून खर कारवाय करपाची मागणी केले। उपरांत हो निर्णय घेतला। राज्यातल्या अनुसूचित जमातीच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्याचेर आदिवासी मंत्री रमेश तवडकर हांणी म्हत्वाचें विधान केलां। वेंचणुके पयलीं एसटीक राजकीय आरक्षण मेळटलेंच असो विश्वास आदिवासी मंत्री रमेश तवडकर हांणी उक्तायलो। ह्या विशयाचेर आपूण सदांच फाटपुरावो करीत आसून मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे कडेन हे विशीं चर्चा जाल्ल्याची म्हायती तांणी दिली। एसटीक राजकीय आरक्षण मेळचे हे खातीर सरकार सकारात्मक आसून वेंचणुके पयलीं हो प्रश्न तडीक लागतलो असो विश्वास मंत्र्यान उक्तायलो। फाटल्या कांय दिसांच्यान गोग्यांनी पावस पडले उपरांत आतां मातसो पावसाचो नेट देंवला। शुक्रारच्यान फुडले 6 दीस म्हळ्यार 16 तारखेमेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर आशिल्ल्या चोरांचो डाव हे खेपे थळाव्यांचे शिटूकसाणेक लागून फसलो। स्टेशनाचेर हे चोर सेगीत रातच्या वेळार प्रवाशांक लुट्टाले खंय। थळाव्यांनी ह्या चोरांक धरपाक सांपो रचलो आनी चोरांक रंगे हात धरले। मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या 6व्या क्रमांकाच्या प्लॅटफॉर्माचेर घडिल्ले हे घडणुकेत 4 दुबावीत चोरांक थळाव्यांनी धरून पुलिसांक दिला। वाठारांत असल्यो घडणुकांचेर आळाबंदी हाडपा खातीर पुलिसांनी खर पावलां उखलपाची गरज थळाव्यांनी उक्तायल्या। दक्षिण गोंयच्या एफडीएन वेर्णा उद्देगीक इस्टेटांतल्या जायत्या अन्न वेवसाय आस्थापनांनी धाड घाली। हे कारवायेत परवानो नासतना काम करपी आस्थापनांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या आनी नितळसाणीची गंभीर उणीव दिसून आयिल्ल्या सुवातींनी सुदारणा करपा खातीर निर्देश जारी करून कायद्यांचें उल्लंघन करपी लोकां आडूय कारवाय केल्या अशी माहिती एफडीएच्या संचालकान दिली। नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सगळ्या नुस्तेमारांक योग्य वेळार अनुदान दितात असो दावो केल्लो, मात तांचो दावो फटीचो आशिल्ल्याचे पारंपारीक नुस्तेमार संजयान सांगले।
कॉपर्स फंडाच्या कामकाजात गैरव्यवहार जाता असो आरोप पारंपरिक नुस्तेमारान केला. समितीच्या भायल्या लोकांची फाटली मंजूर करतात असोय दावो तांणी केलो. तशेंच बेकायदेशीर नुस्तेमारी आडोवपा खातीर ड्रोन तंत्रज्ञानाचो वापर करूंक नाशिल्ल्यान सरकाराचेर खर टिका केली. ब्रिटीश संसदेतल्या हाऊस ऑफ कॉमन्सात गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आणि फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायांक द पीपल्स अवॉर्ड 2026 खाला इंटरनॅशनल पॉलिटिशियन ऑफ द इयर हो पुरस्कार फावो जाला. हो भोवमान मेळोवपी तो पयलो गोंयकार. हो पुरस्कार स्विकारतना तांणी परदेशांत रावपी गोंयकारांक दोट्टी नागरिकत्वाची मागणी करपाचेर भर दिलो. फोंडेच्या फामाद नव्या बोरी पुलाक आतां नवें नांव मेळपाची शक्यताय आसा. अंत्रुज सेतू अशें नवें नांव बोरी पुलाक दिवपाचो प्रस्ताव सरकारान मांडला. ही घोशणा पणजेंत जाल्ल्या 237व्या इंडियन रोड्स काँग्रेसीचे बसकेंत जाली. अंत्रुज भुमीचो इतिहास, संस्कृताय आनी अस्मिताय राखपाच्या हेतान हो प्रस्ताव मांडला. ताका थळाव्या लोकांचो सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा. आषाढ एकादशीचे फाटभुंयेर गोंयांत विठ्ठल देवाच्या नांवाचो जप सुरू जाला. वेगवेगळ्या वारकरी पंगडांनी आयोजीत केल्ल्या चलत पंढरपुराक वचपाची वारी व्हडा उमेदीन सुरू जाल्या. मुळगांवच्या श्री केळबाई सातेरी वारकरी संस्थेतल्या भक्तांनी देवांचो आशिर्वाद घेवन पांयवारीक सुरवात केली. आदले उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकारान केपें आनी कुडचडेच्या वारकरी वांगडा येवन तांच्या प्रवासाक तांकां परबी भेटयली. पेडणे तालुक्यांतल्या कोरगांवच्या देऊवाडो हांगाच्या साकवाची सुरक्षीतताय धोक्यांत आसा. पुलाचेर आशिल्ली संरक्षणात्मक वणत कोसळिल्ल्यान व्हड गाडयांत सयत शाळेत आनी ट्युशनांत वचपी विद्यार्थ्यांचो जीव धोक्यांत सांपडला. पुला सकयल व्हडा प्रमाणात कोयरू उडयतात आनी मसणभुंयेंत वचपी रस्त्याची तर स्थिती सामकी वायट आसा. हे फाटभुंयेर थळाव्या लोकांनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या मध्ये युरेनियमाच्या पुरवणी संबंधी राष्ट्रांची रणनीती महत्वाची थारल्या. संवसारांतलो सगळ्यात व्हडलो युरेनियम सांठो ऑस्ट्रेलिये आसा, पूण भारताक ताची पुरवण करपाक खूप आदींसावन न्हयकार दिल्लो. 2014 वर्साच्या कराराक लागून ह्या विशयाक वाट मेकळी जाली. संवसारांत वट्ट युरेनियम सांठ्यांतलो सुमार 28 ते 30% युरेनियम सांठो ऑस्ट्रेलिये आसा, जे हेर देशां परस चड आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे शुक्रारा न्यूझीलंडात पावले. फाटल्या 40 वर्सांत पयले खेपे भारतीय प्रधानमंत्र्यान न्यूझीलंडात ही भेट दिल्ली आसा. याविशींची माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्विट करून दिली. या भेटीत भारत आणि न्यूझीलंडाच्या संबंधांविशीं चर्चा जातली अशें कळटा. देवळाच्या देणगी व्यवस्थापनातल्या अनियमिततायेची चौकशी चालू असताना राम मंदिरातल्या देणगी मेजपाक जापसालदार आशिल्ल्या सुमार 2 डझन कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामो दिला. सध्या ट्रस्ट देवळाच्या प्रशासन, सुरक्षा आणि दर्शन व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करता अशेंय उक्ताडार आयला. मात सुत्रांनी दिल्ले माहिती प्रमाण देणगी मेजपी सुमार 2 डझन कर्मचाऱ्यांनी कामाचो वेळ चड आसा, पगार उणो आसा, ते भायर सुटयो लेगीत कमी आशिल्ल्याचो दावो करीत ही नोकरी सोडिल्ली अशें कळटा. जम्मू काश्मीरातल्या अमरनाथ यात्रेक सुरुवात जाल्ल्याच्या फक्त 5 दिसांनी पवित्र गुफेतल्या बर्फाचे शिवलिंग 90% विरगळिल्ल्याचे धक्कादायक माहिती मुखार आयल्या. ह्या शिवलिंगाक बर्फानी बाबा अशेंय म्हणटात खंय. कांय खबरांप्रमाण हे शिवलिंग पुरायपणान गायब जाल्ल्याचें सांगलां. देखून ही गजाल सामकी हुस्केची थारल्या. साबार भक्तगण हे अमरनाथाच्या बर्फानी बाबाच्या दर्शनाक वचपाक गेल्यात, मात तांकां हे शिवलिंग आतां दिसतलें काय ना हो म्हत्वाचो प्रश्न उप्रासला. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि सैमिक वायू मंत्रालयान आता इथानॉल ब्लेंडेड पेट्रोला संबंधी एक स्पष्टीकरण जारी केला.
E20 इंधन ल्हवू संक्रमणीत केलां, शास्त्रीय पद्दतीन प्रमाणीत केलां आणि हाका मोटर निर्मात्यांनी तेंको दिला अशें कळटा. पूण ह्या सगळ्याक लागून वाहनांची सुसंगती, इंधन दर आनी पुरवणी विशीं फटीची म्हायती पसरायल्या आनी फुडाराक ती पसरवची न्ही अशेंय सांगलां. राजस्थान पुलीस खात्यान आपल्या प्रशासकीय आणि अधिकारीक शब्दावळीत एक महत्वपूर्ण आणि व्हड बदल केला. राजस्थान सरकाराच्या गृह खात्यान आणि केंद्र सरकाराच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिणी मंत्रालयाच्या निर्देशाचे पालन करून आता हो निर्णय घेतला. हाच्या फुडें पुलिसांच्या सगळ्या सरकारी परिपत्रकांचेर कागदपत्रांचेर दलित हो शब्द उच्चारचे ना वा तो बरोवचे लेगीत ना असो थाराव मान्य जाला. एआयचो आधार घेऊन सरकारी वेबसायट तयार करप हाच्या व्हडलो गुन्यांव सध्या तरी खंयच नोंद आसचो ना. एआयचो वापर कमी आणि गैरवापर वाडपाक लागला. बिजनौर पुलिसांनी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बुकिंगेच्या नावार सुरू आशिल्ल्या सायबर गुन्यांवाचो पर्दाफाश केल्लो आसा. ह्या प्रकरणात 7 दुबावितांक ताब्यात घेवन फुडली चौकशी सुरू केल्या. ह्या वेबसायटी वरवीं खंय वट्ट 15 राज्यांक टार्गेट केल्ले, तशेंच ह्या 7 जाणांकडल्यान मोबायल, लॅपटॉप आनी रोकड रक्कम जप्त केल्या. भलायकी आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयान वखदा नेम 1945 दुरुस्ती करून नियामक देखरेख घटमूट केल्या आणि चड प्रमाणात इथील अल्कोहोल आशिल्ल्या वखदी सूत्रांचो गैरवापर जावचो न्हय याची खात्री बाळगुपी खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचे कळटा. दुरुस्ती खाला कांय इथील अल्कोहोल आधारित फॉर्म्युलेशन्सांचो परवानो रद्द केला, जातून खंय तरी सोऱ्याची क्वॉन्टिटी चड आशिल्ली अशें आढळ्ळां. तशेंच बिगर वैजकी वापरा खातीर सोऱ्याचो गैरवापर जावचो न्हय असो हेत बाळगून हो निर्णय घेतिल्ल्याचे कळटा. संवसारीक पावण्यार पयल्याच खेपेक चीनान लाँग मार्च 10 रॉकेटाचो पयलो टप्पो दर्यांतल्यान नेट वापरून परतून मेळयलो. ह्या यशाक लागून परत वापरपाक येवपी रॉकेट आनी चंद्राचेर मिशन करपाची वाट आतां मेकळी जातली. तेच बरोबर प्रक्षेपण खर्चूय उणो जातलो अशें कळटा. एक गूढ रशियन उपग्रहाक लागून अमेरिके सयत संवसारभर वाडत आशिल्लो हुस्को निर्माण जाला. तो अणुशस्त्राकडेन जोडिल्लो उपग्रह असो आरोप आसा. तथ्य उक्ते करपा खातीर MIT ल्हान उपग्रह सोडपाची तयारी करता अशें कळटा. बांगलादेशाची आदली प्रधानमंत्री शेख हसीना ही आता बांगलादेशात परतुपाची आसा अशें तिणें कळीत केलां. बांगलादेशात येना फुडें आपणाक जिवे मारपाचो भंय वा अटक जातल्याची जाण आशिल्ल्यान डिसेंबराच्या सुमाराक आपूण स्वेच्छेन येतली अशें तिणें सांगलां. तिच्या वांगडा आनीकूय कांय फुडारी आसतले अशें कळटा.